नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां परत एकदा येवकार. आज आमचे भितर अशें एक व्यक्तिमत्व आसा जे मेल्ल्या मनशा कडेन उलयता. अशें म्हणल्यार तुमकां एखादें अजाप दिसतलें. आमचे भितर आसात जे एनाटॉमी विभागाचे मुखेल दोतोर मधू बाब घोडेकार. तुमकां गडकरीकार तुमकां येवकार गोमंतक टीव्हीक. तुमची जर वळख एक हाजो आमच्या एनाटॉमी हाजो जर फॉरेन्सीक हाजो जर तज्ञ म्हणून कोण दिलो जाल्यार तितली पुरती म्हाका दिसता ती हे जाता. तो तुमचे व्यक्तिमत्वाचेर अन्याय आसतलो. म्हळ्यार लोकांक खबर ना की मधू घोडेकरकार म्हणटा एक बरे पैकी साहित्यीक, मधू घोडेकरकार म्हणटा बरो पैकी चळवळी करपी, आनीक सगळ्याकाय म्हणटा ते आमचे बरे नशिबान आसात किंवा हे मधू घोडेकार पयलीं मदीं पत्रकारितेकूय घुशिल्लो आनी आमचे बरे नशिबान आशिल्लो की तूं आयलो ना भितर. तूं जर आयिल्लो न्ही जाल्यार तुजें काम पळोवन एखादें आमचे थोड्यांक आमची बिटके कळोवन घरा वचचें पडटाशिल्लें थोड्याक, किंवा म्हजे सारके जर आमी रावपाकूच आयले अशें धरया तांकां पण दिसता आशिल्लें की पळय आं थंय मधू आसा, मधू भशेनच आमी पत्रकारिता करपाक जाय. अशे तरेन एक मनाक फिलींग येता आशिल्लें. इतलें कॉम्पिटन्स तुजें जर पळयलें जाल्यार पत्रकारीक आसल्या बरोबर तितलोच हे आसता आशिल्लो. दोतोर तुका एक विचारता, कारण तूं ज्या जाग्यांतल्यान आयला गोडगेरे ते सामकें तेन्ना तूं आशिल्लें तेन्ना तूं म्हळ्यार तेन्ना सामकें खेडेगांव तो, आनीक तुजो समाज जो एसटी समाजाचो आनीक तो तसो पळोवपाक गेल्यार त्या वेळार थोडो मागास असो अशे वेळार ह्या समाजांतल्यान येवन इतले वेगवेगळे क्षेत्राक तूं असो संचार जावपाचें कारण कितें तुका? आनीक पत्रकारितेकय तूं कसो येयला सुरवातेक? नमस्कार गोवा टीव्हीक, गोमंतक टीव्ही. युजली हांव न्यू इयराक चडशे फावटी राजू वांगडा प्रेक्षकाक मेळटालो, पण हें वर्सूच मातशें चडूच गेल्लें आनी सुरवात मेळिना. त्या निमतान हांव गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या प्रेक्षकांक नमस्कार. जे गोडकिरे आसा फक्त जर आदिवासी समाजा बरोबर तुमच्या शणै कुंकळकारांचे जे सारस्वताचे आमचो पुरुष तो म्हाज्या घरा सायडीचो, म्हणजे फक्त आदिवासीचेच न्ही, एकुणीच गोंयच्या सामाजीक जी 5-7 हजार वर्सां आशिल्ली ताजें कुंकळें आनी तितूंतलो गोडकिरो हें उत्कृश्ट उदाहरण. त्या खातीर हांव जेन्ना आदिवासीची उलयता तेन्ना म्हाका सगळो समाज हो आमी एक हेच दिसलो. दुसऱ्या पत्रकाराक विचारलें म्हूण एक योगायोगान आसूं जें तुका खबर, हांव ह्या विकाकूच ह्या म्हयन्याक एंडाक हांव हितून आशिल्लो, खंय आशिल्लो नागपुराक म्हागे राष्ट्रीय परिशद आशिल्ली आनी थंय तुमगेल्या सकाळ प्रकाशनाचे जिवंतारे हांकां मेळ्ळो. आमी दोगूय एका व्यासपिठाचेर आशिल्लो, तुमकां मागीर फोटो धाडटा. आनी तांचे आनी आमचे कनेक्शन जे फॉरेन्सिकाक सकाळचे हितून आशिल्ले तुमकां सांगता. हे जिवंतारेक स्वताचे एका वेळा वयले पाकीट मार अशें ते सांगताले. आज जिवंतारेचे तुमकां सकाळाक हें कितें आसा. तांणी कितें केलें तर हितूंक जी महाराष्ट्रांत खंय जर स्पेशली पुण्याक खंय जर आनी नागपुराक डेड बॉडी जर हुंदरांनी खाल्यो कोणें तेज्यो बातमी छापल्यो. ते बातमेची सगळे दखल घेवन थंयचे एका NGOन PLI काडलें आनी ती PLI चलता, एका आपयता तेका आपयता. निमाण्या म्हाजो थंय डॉक्टर मनीश श्रीनिवार म्हणून डॉक्टर आसा, ताका आपयलो आनी तेणी सांगलें इतलें करता तुमी कितें जजाक सांगलें. तेणी एक कमिटी फॉर्म केली आनी मनीश श्रीनिवाराक तितूंत 4 दोतोरांचे हितून घातले. हो जज कोण तो सांगता तुमकां, जस्टीस गवई. तेन्ना ते थंय आशिल्ले. तेणी सांगलें तुमी हांगसर कांय करूं नाका, गोंयांक चला, गोंयची मॉर्चरी पळया आनी त्या मॉर्चरीचे आपूण एकूच सांगता, आमी थंय च्या पिवन येयल्या त्या मॉर्चरीक. ओके, ताचे पळया, ताजे रिपोर्ट दिया. आनी त्या रिपोर्टाचेर तेणी सगळें एकटेकर आमचे कडेन घेतले आनी थंय एंटायर महाराष्ट्राक तो जजमेंट एक PLI एक मॉडेल ठरलो. आनी ते हितून आमचो 4 जाणांचो सत्कार आशिल्लो त्या कॉन्फरन्साक. कित्याक लागून त्या रिपोर्टाक लागून आमच्या मॉर्चरीचे मॉडेलाक लागून तिका 360 कोटी महाराष्ट्रान सँक्शन केले आनी तितूंतल्यान 9 मॉर्चरी येदे व्हडले न्ही पूण जाले. सो तितून
पत्रकारूय आशिल्लो आनी हांवूय आशिल्लो म्हणजे आमच्या दोगांले कॉमन इंटरेस्ट मॉर्चरी हे सदांच पत्रकाराले कॉमन इंटरेस्ट इवन जर पत्रकार एज अ इंटरेस्ट आशिल्लो त्या खातीर मॉर्चरीक हांव तितून तुमचे जशें डेड बॉडी म्हणजे क्रायमा कडेन लक्ष आसता तशें मॉर्चरीच्या क्रायमा कडेन कनेक्ट आसा सो इनडायरेक्टली तुमगे इवन पत्रकारिते येवन जेन्ना मजा करता आशिल्लो ती हांगासर तितलीच म्हाका सेट. तर तुका उदळतो म्हणल्यार तुजे समाज आनी तुजो गांव खेडेगांव समाजी तसो हांव आतांचें म्हणना पूण तूं जेन्ना शिकतालो तेन्ना थोडोसो मागास तरी आसतना तुजे मुखार एक उदाहरण आसतलें तें दोतोर काशिनाथ जल्मी हे तुमच्याच समाजांतल्यान आयिल्लो तुमच्याच तसल्याच खेडेगांवांतल्यान वयर आयिल्लो पूण तातूंत भितर म्हाका प्रश्न म्हजो असो की तुज्यान दोतोर जावन दोतोर जल्मी जसो समाजकार्य करतालो तशें समाजकार्य करपाक म्हणजे कोणाक फुकट तपास कोणाक फुकट हें कर आपली हाका वयर काड समाजाक वयर काड ही कामां करपाक जाली किंवा ऑर्थोपेडीक गायनेट हे पिडियाट्रीक अशे ज्यो शाखा आसात थंय वचून थंय एक्सपर्टीज मेळोवन पयशे करपाक जाताले. तुका ह्या आमच्या ह्या मेल्ले मनशा कडेन उलोवपाची दुर्बुद्धी किंवा सुबुद्धी अशें म्हणया इंट्रस्ट कसो तयार जालो? हो डिपार्टमेंट फॉरेन्सीक डिपार्टमेंट हितून दोन पार्ट आसा. एक म्हणल्यार जेन्ना हांव 87 MBBS गेल्लो तेन्ना डॉक्टर जल्मी विदाउट 83 रिजर्वेशन जालें. डॉक्टर जल्मी विदाउट रिजर्वेशन ओके आनी म्हाजे पयलू म्हणटा आमच्या समाजाचे एक गोकुळदास मंगेशकर म्हणटा तो गजानन ओपकर एक दोग-तीग जाणूच गेल्ले आशिल्ले आनी तितूंतले तितूंक म्हणजे आउट ऑफ सिटी कनेक्ट म्हणटा तितलो हांव तातूंत आमचे फॅमिली फ्रेंड म्हणटा तो डॉक्टर जगदीश खंवटे ओके जो तेन्नाचो एसिस्टंट डीन एक्चुअली तो एसिस्टंट टू डीन आशिल्लो एसिस्टंट डीन म्हणटालो ताका आनी तो आमच्या आईचो बरो फॅमिली कनेक्ट कित्याक तांचो भाटकार बिडकार असो एक दीस जेन्ना मेडिकलान मेळ्ळें म्हाका आतां तिंका दोतोर म्हणटा तो वळखीचो अशा वेळार आई म्हाका ताच्या घरा कडेन घेवन गेली आनी तेणी एक सादी म्हाका हें करता सांग तो सारस्वत संगय सांगतो तेणी दिल्लो म्हाका एडवायस सांगता पळय म्हणपाक दोतोर जल्मीन कितें केलें की तो रोखडोच पंच जालो इंटर्न जाता आसतना तितूंतल्यान तेगे सर्वत आयज तो टॉपर आसा तेन्ना तो बेस्ट ना तेन्ना म्हाका दिसता हे आमगेलो विरोधी पक्ष नेतो म्हणल्यार दिग्गज. आतां पॉलिटिशियन्स कोणीय जाता प्रत्येक क्षेत्रांत पूण तूं एक लक्षांत दवर हे तुगेले हे तुका इन्सेंटीव मेळटले लोक सपोर्ट करता सगळें बरोबर आसा पूण अशें एक ट्राय कर की तुजे नंतरच्या समाजाच्यान जेन्ना भुरगे येतले की हे क्षेत्राक नांव दिवपी सांगूंक शकता ते सांग अभिमान सकता हे हो आमगेलो सर आमच्या हितूंतलो सो म्हणपाक तूं हे क्षेत्राक अशें तर खंय तरी आपलें एक स्थान तयार वेगळें हय वयले लेवला वयले जे तुजे समाजाचे लोक सांगूंक शकता आमकां थंय पावूंक जाय म्हणून ह्या फिल्डाक वचून ओके आनी आमी ते लक्षांत तेन्नाच्यान लक्षांत दवरलें हो सगळें कॉपरेटावर गेलो सगळें हितून गेलो पूण ह्याचो ट्रॅक हांवें तेन्ना सोडलो ना. मॉर्चरी हो विशय घेवपा खातीर तुका हें कशें आतां तेजें सिंपल जालें. एक म्हणल्यार अट्रॅक्शन कसो जालो जेन्ना पास जालो हांव इंटर्नशीप करतालो आनी तेन्ना हांव मांडवी क्लिनिक्स आसा थंय हें करता नायट ड्युटी करतालो आनी हें जालें आमगेलें जालें इंटर्नशीप सोंपली आतां तितून म्हाका दोन ऑप्शन आशिल्ले. एक म्हणटरी खंयचो तरी हें घेवपाचो खंयचे जे क्लिनिकल सायडीचे आहा आनी थंय रेजिडन्सीचे आमकां एक 8,000 तेन्ना पगार मेळटालो. दुसरो पगार म्हणटा हितून एक PSM आनी हितून आमकां दोग तीग जाणां मेळटाले कोण आमगेलो एक पेरिणी म्हणून डॉक्टर आसा आनी आमी बसल्यात तो आपले सद्या आपल्या हेची गरज आसा हितूंतले सो आपूण शॉर्ट पोस्ट घेता. सो म्हाका शॉर्ट पोस्ट आनी हितूंतले ऑप्शन्स आशिल्ले. अशे वेळार हांवें घरा कडेन एक विचारलें की सांग पळया सद्या थंय म्हाका फक्त 1,500 मेळटलो आनी 3 वर्सां तर घरच्यांनी म्हाका एक गोश्ट सांगलें की तुका जर मुखार आतां हे मुखार शिकपाचें न्ही तितून फक्त म्हाका स्टायफंड्स 1,500 ते आतां मेरेन आमी तुगे पगारा शिवाय कशें तरी मॅनेज केला न्ही तितून आनी 3 वर्सां तितून एडिशनल तुका 1,500 मेळटलें तुका खबर आहा. सो त्या टायमाक पण तितून म्हाका सांगपी ना डॉक्टर नाडकर्णी म्हणटा तो तांणी ह्या फिल्डाक एक वेगळें स्थान आसा. दुसरे आमचे डॉक्टर कुंकळकार आशिल्लो तुमगेलो दामू 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 तर म्हाका म्हणजे हातून पयर फोन येयल्लो ते दामून सांगलें की हे फिल्डाक अमके अमके कडेन तुका स्कोप आसा सो 302 वयचे मनशाचे एडवायजराचेर हे फील्ड हांवें घेतलें. ओके तेन्ना इतलें नांव जातलें हें जाल्यार शुअरली खबर नाशिल्लें पण एक तेंच्या विश्वासाचेर
वेगळें तूं कितें तरी करूं की तिंकां दुसरो स्पेशली म्हाजी एक्स्ट्रा करिक्युलर खबर आशिल्लें साहित्यान इंट्रस्ट आहा तें खबर आशिल्लें म्हणजे सायकोलॉजी सायकेट्रिस्ट एका मनशाचें एक्चुअली खंयच्या फिल्डाक नांव करूं शकता म्हणजे एक्चुअली जो आमी कावन्सिलिंगाचें म्हणटा ते आमगेले लकिली आमगे तुमचे तोय पुरसाचो ते कनेक्टान तेणी आपल्याला भुरगो कसो म्हाका धाकटो भाव कसो एडवायस दिलो आनी तो घेतलो अशेंच पयर अशें चुकून फोन लागलो आनी तेजे कडेन उलयता आसतना खूब एक्सायटेड जालो ना दोतोर म्हणपा तुका सगळ्यां वाचता म्हणपा आनी आपल्याक खूब बरें दिसता म्हणपा आनी ते उपारा तुमगेले उपार जाता तेन्ना येता तेन्ना तो युजली तो तुगेलो दुसरो आमगेलो दुसरो राजन डायरेक्टर तांकां हितूची आमी जातीवयताचे खूब उलयता पूण तेंकां सगळ्यांक हांव तिंगेलोच सो दिसता कित्याक आपल्या एका वाड्या वयले ह्या अभिमानान सगळें सांगता आनी तुमी वयर देवा झाडा कडेन वयता आसतना सगळे अभिमानान सांगता हे दोतोर गोडगेरकाराचें घर म्हणून बांदलेलें घर आनी आमचे पुलसाचो थंय एकलो हो आसा म्हणल्यार आमचे एक म्हणटा तसो तो गोडकेकार म्हणून तेच म्हाजें सरनेम राखणदार आमगेलो तेच म्हाजें सरनेम आनी तो आमच्या पुलसाचो पालवी तो थंयच हांवें आतां ज्यांच्या जे आमचे ते तळें आसा थंय आदिवासी हितूंतलो जो इट इज परफेक्ट एग्जाम्पल जे राखणदाराचे जे एक्चुअली हिस्टॉरिकल हें आसा पळय ते हे अजून आमी राखून दवरला आनी कोणीय आमगे रिसर्चर येता थंय व्हरून ताका एक्चुअली दाखयता म्हणजे पाट मेरेन ताचें कशें राज्य आसा अजून कनेक्ट कसो आसा आनी आमी लोक अजून कनेक्ट कशे आसा इवन तुमचे पुरसाचे इट इज हिस्टॉरिकल कारण ताचे हेचे जे घरूच आहा ते 700-800 वर्सां पयलूचे 800-900 वर्सां तेच पॅरलल टू आमचें जल्मेलें घर जल्मेलें घर जें आसा पळय जितून शांतादुर्गेचें ओरिजिनल आसा तेंय ताजें वय 800-700 वर्सांचें निकट डॉक्युमेंट आसा जे हितून पेशव्यां कडल्यान जे हें आसा पळय तें तांचे कडेन आसा अजून आनी शांतादुर्गेचे ओनर तांचें नांव आसा जल्म्याचें नांव आसा सद्या दोतोर तुजें एक सद्याक नांव जालां आनी सगळें सद्या तो टीव्हीचेर घासता पेपराचेर घासता ते पयर जी एक डेड बॉडी मेळिल्ली आनी ताज्या पांयाच्या आंगठ्या वेल्यान क्लू घेवन ते ताजो एक मनशाचो खून जाला हाजे पर्यंत बसून पावले ही एकंदर स्टोरी कितें आनी कशें तुका कशें खरें कशें जालें तें तुमकां सांगलें ती न्यूजूच चुकले जे फेसबुकाचेर घातले ते म्हाका हायलायट करपाक नाशिल्ले ते हायलायट ते बापायक बाबड्या म्हाका तो हायलायट त्या बापायक करपाक जाय आशिल्लो एक मनीस येता ताका अजून डावटफूल आसा आपल्या आनी कोणाकूय जेन्ना डिकम्पोज बॉडी दाखयता न्ही एक आपल्या प्रत्येक मनशा आसता आपल्यालो मनीस जितो आसचो आनी ही बॉडी ताची आसची न्ही एक तेजें मायंड सांगता डिकम्पोजर सदांच अशें जाता आनी खरी बॉडी सुद्दां एकदां ते डिनायलाक वयता आनी आयडेंटिफाय करिना आनी जेन्ना चड टायम वयता पळय ऑलमोस्ट ते डिनायलाक वयता देवा कडेन खंय तर तो जितो आसल्या पुरो मागता आनी अश्यो कितल्योच आमगेल्यो ऑलमोस्ट नियर आयडेंटिटी DNA वाट पळोवन आमी चुकयल्या आनी म्हाका ती हांगसर रिस्क घेतलेली नाका आशिल्ली सो हांव तेजे कडेन उलोवपाक लागलो कितें मेळटलें तेणें पयलीं सांगलें एक फातर पडलो आशिल्लो त्या पांयान थंय काळें जालें आसतलें तो आमगे पयलो क्लू आनी मागीर तो भितर तरी मागीर तेणें सांगलें ते बॉड जें आसा पळय तें आपल्यालेच चल्याचें आनी तो डिनायलाक वचपाचो एक्सेप्टन्साक गेलो ती म्हजी स्टोरी आशिल्ली हांवें मागीर सोशल मिडियाचेर मागीर वॉलार घातले तो एक्सेप्टन्साक येयलो आनी तेणें सांगलें कितें हो आपल्यालेच चल्याची तुमकां आनी कितें टेस्ट बिस्ट करपाक तुमी करा पूण ही बॉडी आपल्या चल्याची आनी तेंय आमी जशें मागीर उलयतरी येता जाल्यार आपले कपडे ना म्हणटरी काय आमगे डिफेन्स पुलिसांचो आसता ना तो कपडेच घालनासतना ते बोटीर बिटीर ना तो तसलो भुरगो नेमपा तर आनी परत केन्ना तेणी कॉन्टेक्ट केल्लो हे केल्यो सगळ्यो गजाली आयल्यो सो जे मर्डर जालें डिस्क्लोजर मागीर ऑटोप्सी नंतर जालें पूण म्हाजे खातीर एक्सायटेड आशिल्लें की सांगपा फर्स्ट टायम हांवें वचो पयलो ही वेंट विथ एक्सेप्टन्स आनी पुलिसांक सांगता बाबा जर आपलो चलो न्ही जाय जाल्यार तुमी चॅलेंज करून प्रूव करा अशें ताजो स्टँड आशिल्लो युजली आतां कशें करता आमी ओके आपूण प्रूव करून सांगता तुगेलेच बाबा चल्लेलो चलता असो डेवलप जालो तो की ही आपल्यालेच चल्याची तुमी टेस्ट बीन करून तुमी न्ही म्हणटाले म्हणा पूण ही बॉडी आपल्या चल्याची ही ती स्टोरी आशिल्ली तुजी दुसरी गजाल हांव तितूंतल्यान एक मॅसेज दिला की ह्युमन रिसोर्स जो आसा पळय ह्युमन इंटेलिजन्स इट इज स्टील होल्ड्स गुड जे आमी इग्नोर करता आमकां आतां कोणी मर्डर करता तेणी मोबायल वापरूंकूच जाय आमकां गाडी वापरूंकूच जाय तेणी ते मोबायल कडेन कॉल केल्लोच जाय जाल्यारूच आमगेले केसी सुट्टा नाल्यार सीसीटीव्ही जायोच आमकां सीसीटीव्ही नाल्यार आमचे कडेन क्रॅक जायना
आतां हांगसर सुद्दां CCTV जाल्यार रोखडे क्रॅक जातली सगळ्यांक ना पयलं CCTV आसा CCTV ना ती क्रॅक जावपाचे चान्सीस ना. हय दोतोर ही आतां तुमी अशें हे जाले अशे ज्यो चॅलेंजेबल केसीस थोड्यो आसतल्यो ज्यो तुवें यो कम टू तुजे मुखार आयिल्ल्यो आसतल्यो जे आयडेंटिफाय जावपाचे हाचें नाशिल्लें किंवा सुरवातेक दिसतालें की ही दीस इज अ एक्सिडेंटल डेथ पूण मागीर कळटा की ती होमिसायडल डेथ कोण तरी मुद्दाम हें केल्लें आसतलें. सो तुमचे कडेन ह्यो ज्यो डेड बॉडीज आसात ते उलयतात कितें ना आनी तितू जर म्हाज्या फेसबुकार तुवें लास्ट बरयला आसत हांव सद्दां डॅड टेल द डॅड डू टेल द स्टोरीज टेल्स तितून तेच सांगला तो डिसीज आसा ताच्या बापाय कडल्यान म्हाजे कडेन उलयला म्हणून. तशी सुनील दिलीप नायक केस जनार्दन कोकरे कुळ्यांक तितू कोण उलयलो म्हाका कारण ती सामकी तर हे चार कॉल जाल्ली बॉडी थंय कोण उलयलो म्हाजे कडेन तो पर्येचो मारुती उलयलो. आतां म्हणटा मारुती कसो उलयतलो हांव आनी नाणीच महाराज हो आमगेलो पिंगुळी महाराज आमी ते फावंडेशना आशिल्ले थंय खंय हितू ते देवळाचें फावंडेशन आशिल्लें एक्सटेंशन हे भुमिपूजन आशिल्लें. सो ते भुमिपूजनाक ते आमकां प्रेजिडेंट मेळशिल्लो आनी हो ताचो खजिनदार जनार्दन कोकरे. सो तेज्या प्रेजिडेंटान म्हाका मातसो दोतोर कॅर घे हांव मातसो नाटकी मनीस म्हणपा तो आनी तेज्या हातीक म्हणपा एक प्लेट घातलेली आसतली कित्याक ताका एक्सिडेंट जाल्लो म्हणपा आनी आमी तिजोरेची हाडलेली पळय तेणें हात घालून नाशिल्लो कित्याक आपल्या तेणें फ्रॅक्चर आसा म्हूण सांगलें. सो हांवें गेलें आनी त्यो प्लेटी आसा काय पयल्यो त्या येवच्यो पयल्यो खंय त्यो हेजे डेड बॉडी 4 आशिल्ल्यो त्यो प्लेटी काय जळच्यो ना न्ही. सो प्लेटी ना म्हणटरे मनोज मार्दोळकार सांगलें असो कितें तरी आसा आमी बॉडी दिवची न्ही म्हणून ते गेली. सो उलयलो कोण आमचे कडेन पर्राचो हे आमगेलो पयराचो मारुती. सो कोण हांव तें सांगता आमचे कडेन उलयता मेल्ले उलयना आमचे कडेन जितेच उलयता फक्त जित्या कडेन उलोवपाचें तुका पाशेंस आसूं जाय आनी तें हांव खूब करता कित्याक त्या म्हाजे कडेन त्या लोकां कडेन तुमी ते DNA केले DNA कळ्ळो तो न्ही म्हणून तितूच्यान मागीर स्टोरी पूण हांव सांगता त्या हितून म्हाका हितू पयराचो मारुती उलयलो म्हणून. ओके तर ही आतां परची आनी एक केस अशीच जी सद्याक कास्ता आनी कितें जाता म्हणटा ती राजवत आनी तिची आवय जयदेवी चव्हाण ही केस सुरवातेक पुलिसांनी एक थेरी घेतिल्ले दीस इज एक्सिडेंटल डेथ आनी मागीर तुमच्या हातूंतल्यान सगळे हे कळ्ळें दीस कूड बी होमिसायडल डेथ. हितून आतां आमी एक म्हाका सदां काही आवड म्हणटा ती खूब हांवें सापेकान सुरू केल्ली आमगेली हे पयलीं JM शर्मा वयता सायटीर वचपाची. तूं सापेका कडेन ट्रेन जाल्ली आसा म्हाका सापेका कडेन म्हजो हे बरो साश्टीकाराक देवन येतो आनी तोय सायडीर वयतालो क्रायम सिनाचेर वयतालो. सो ऑलमोस्ट ती म्हाका क्रायम सिनाचेर वचपाची एक जे संवय म्हणजे जेन्ना म्हागेलें एक डावटफूल फायंडींग आसता तेन्ना हांव इमिजिएट क्रायम सिनाचेर वयता आनी क्रायम सिनाचेर म्हागेल्यान थंय मॅचींग करपाचें थोडी ट्राय करता आनी ऑलमोस्ट म्हाका ऑफिसर्स पुलीस ऑफिसर आसा तिंगेले एक रिक्वेस्ट आसा म्हणजे आसता थिंगा होप्स आसता की दोतोरांनी येवन थंय आमकां स्पॉटाचेर गायड करचें म्हणून आनी तितूंतल्यान ते म्हाका आयकता म्हणजे आयकता म्हणल्यार जेन्ना आमी हिंट्स दिता हें करता ते पिकअप करता धरून तिंका ती मागीर डेवलप करता टायम लागता एक एकदां. आनी दुसरी गजाल आसा अल्टिमेटली वी आर ऑल्सो ह्युमन आमकां दिसता तशें जावं जाय तशें कांय ना फक्त आमी हिंट्स दितात एक लोक म्हणटा ना आमी इवन ते पब्लिसिटी घेयना कारण आतां दुसरें आनी एक गजाल कशी आसता की अल्टिमेटली ह्यो सगळ्यो केसींच्यो फायनल जेन्ना कॉज ऑफ डेथाचेर येता आमी विटनस बॉक्सांत वचून डिपेंड करपाचें जेन्ना सायटीचेर वयता म्हाका थोड्यो गजाली कश्यो जाता की एक एटमॉस्फियर खबर आसता सो तो डिफेन्स कांय गजाली गुगली घालपाच्यो आसता त्यो आमकां पयलींच खबर आसता हो डिफेन्स घेवंक शकता. सो ते डिफेन्सीक आन्सर आनी एक गजाल आसता की डिफेन्साच्या चडशे जाणांक जेन्ना कळटा की हांव थंय गेल्लो बी आसता सो ते उलयता आसतना ग्रांटेड उलयना तिंका खबर आसा हांवें सगळें थंयच्या वन वेरीफाय केलां म्हणून आनी ते विटनेस बॉक्सांत एक उलयता आसतना म्हाका एक कॉन्फिडन्सान उलोवंक. तर ह्या केसीक जी आमची राजवत केस आहा थंय तुका कित्याक लागून दिसलें की स्टोरी मातशी जो नॅरेटिव्ह हल्ला आसा थंयचें हांव सांगना पूण ऑटोप्सी वेळार ते हेजे बायलेचे कपडे नाशिल्ले आनी फक्त टॉवेल आशिल्लो थंयच्यान आमकां डावट येवपाक सुरू जालो कित्याक एक बायले मनशेचे कपडे कित्याक नासचे. सो थंयच्यान आमी एक डावट हे केले की पॉसिबली ती बाथरुमां आसतली म्हणून आनी थंय बरे ते कपडे मेळटली म्हूण पुलिसांकूय तेन्ना मागीर कळ्ळें की ना इट इज नॉट नॉर्मल केस म्हणून कित्याक आमी हो डावट रेज केलो आनी थंय तशे कपडे सापडले आमकां. ओके
सो तितूंतल्यान पुलिसांनी आमगेले मागीर ते क्लूज घेवन डेवलप करीत म्हाका दिसता जे भावानं खूब हेल्प केलो पुलिसाक किंवा भाव तेंच्या कॉन्टेक्टान आशिल्लो तो स्वता पुलीस सो अशें करून ती केस क्रॅक जाली. आनीक तुजी केस जी अशीच दिसताली की परची जी धिरयाच्या रेड्यात भितर एक आमच्या एक सामको तरणाटे हाजो दुर्दैवी अंत जालो तातूंत भितर एक स्टोरी फ्लोट जाताली की डेथ खंय जाला धिरयाच्या हातूंत जाला काय गोट्याक जाला आनी ती केस ना म्हणल्यार तुजे फायंडिंग्साचे निमाणे कडेन पुलिसांनी ती हें केली आमची नोंद केली की हे धिरयांतल्यान जाल्लो डेथ म्हणून. सो अशे वेळार पुलीस दोतोर एकच तुज्या आनी म्हजे भितर कितें आमी खंयची तुजे म्हऱ्यार जर खंयची तूं म्हणटा तशें खंयची जर डेड बॉडी आयली ती इवन सुसायडार आसल्यार तुका एक तकलेक आसतलें की ती होमिसायडल आसपाक शकता. आमचे म्हऱ्यार खंयची एक न्यूज आयली चोर म्हणून जर कोण आयला आनी आमचे म्हऱ्यार न्यूज आयली तरी आमी एक चिंतात हो एखादी मातसो बरोय आसपाक शकता अशे तरेन एक हें आसता आनी दुसऱ्या एंगलान एक चिंतप म्हणटा आसता. पुलीस सद्याक कांयच केसी पयल्या सगळ्योच न्ही पुलिसाचे गोंयचे पुलिसाचे सगळे इन्वेस्टिगेशन सामकें बरें आसता आनी अप टू कन्क्लुजना पर्यंत पूण थोडे हातूंत भितर पुलीस अशें हें कित्याक घेता स्टोरी जी आयली तीच फायनल स्टोरी फायनल हें अशे तरेन चिंतपाक अशें कितें जाता की ट्रेनींग कमी पडटा एक्सपिरियन्स कमी पडटा नवे आसात कितें हितून वचना कांय इवन नवे सुद्दां ज्यो इन्स्टिंक्ट्स आसता ह्यो गजाली परत थिंग दे आर इन द पार्ट ऑफ सिस्टम ते खंयच्याय हितूंतल्या त्या हांव कॉमेंट करना पूण ताका फॅक्ट्स खबर आसता हें आसता तितूंत धिरयांचे बिरयांचे आसा पळय ते हांव नाशिल्लो ड्युटी हांव कॉन्फरन्सां चलता आसतना हांव उदक त्या कॉन्फरन्सांत जालें पूण हितून कश्यो हिंट दिली आमी ही धिरयांनी दिले कोण तरी उलयता पळय ते कांय जाणांक रातचीच पोस्टमॉर्टम करपाची घाई आशिल्ली थंयच्यान आमकां मातशें कितें तरी फिशी आसा म्हण काडून कोणूच आतां मेरेन आमकां रातचे गोंयांत पोस्टमॉर्टम कर सांगना अशी घाई तयार जाली आनी तितूंतल्यान आमी थोडे कॉशियस जाले आनी कॉशियस जाता आसतना कांय आमी कंडिशन्स घातली की ही ह्यो गजाली हरशी आमी लोकांक हेल्पिंगाक लागून ज्यो अवॉयड करता म्हणजे मागीर कर सांगता तितून कंडिशन घातली हे ह्यो बाबा तूं आतांच करून दी मागीर आमकां कांय ना प्रॉब्लेम नाका म्हणून आनी तितूनय पुलिसांनी आमकां सपोर्ट केलो आनी तितूंतल्यान हें जालें. आतां हितून आमकां तो एक्सपायर जाला तितून दुसरी बाजू सांगता कोणाक ताका मुद्दम मारपाचो नाशिल्लो सो ह्यो टॅक्निकल गजाली ज्यो आसा त्यो पुलिसां मदीं सोडल्या आमी तितून कोणी कशें कोणाचें घालचें पण आमी आमगे प्रोसिजर एज पर द बूक केलो इतलोच. ना म्हाका एकच हें आशिल्लें की असल्यो जेन्ना केसीस आसात म्हणजे कोणाक दोश दिवपा खातीर किंवा हें न्ही फकत एक सगळेच म्हणजे निमाणे कडेन जे आमी तूं जें करता हांव कितें करता आनी खंयचोय मनीस आसा तांकां ते कोण जो मेला किंवा कोणा त्रासाक पडला ताका एक न्याय दिवपाची अशे तरेची सगळ्याची भावना आसतली इवन पुलिसांची आसता सगळ्याची आसतली. अशा वेळार अश्यो जेन्ना केसीस जाता तेन्ना तुज्या कोतान पुलिसांनी कितें प्रिकॉशन्स घेवचे जाचे खातीर अश्यो त्यो केस डायवर्ट जावपाक शकना किंवा हें जावपाक शकना. तूं म्हणटा तशें तुका तसो मारुती मेळ्ळो असो तूं तुजें ते एंगल वापरलें मागीर तुका हें खबर आशिल्लें तशें करून कितें एक ग्रावंड लेवला वेले कितें हें घेवपाक जाय ताणें स्टेप्स घेवपाक जाय. हांव सांगून एक सामकें जे पयलूंचे आशिल्ले पळय बीट पुलिसाक जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले पळय दे आर ऑर रियल येस एंड सो सगळ्यांत कमी शिकलेलो आनी सगळे पावर आशिल्लो पळय तो तुगेलो बेस्ट रिसोर्स गायडन्स घेवपाचें आनी चडशे ज्यो क्रॅक केल्या पळय तांकां हे लोकूच गायड करता जश्योच आमगेल्यो बेजिक्साक कितलो जर हायटॅक जालो न्ही बेजीक फंडामेंटल हांव आयज जर कितें करता सो आय गो टू द बेजिक्स सो आय फिक्स टू द बेजिक्स सो आमगेले आई आसा पळय श्री गणेश आसा पळय तिका आमकां पर्यायी ना एबीसीडी शिकूं आमी इम्पॉर्टंट आनी कंप्युटर कितले वयर वचून निमाणे कडेन बेज हांगा आमगे श्री गणेश आमकां विसरूंक शकना आमी सो श्री गणेशा सगळ्यांक शिकयपाची गरज आसा आनी तिणी ती एप्लाय करून श्री गणेश करा आनी मुखार जाता. सो ह्या चर्चेंतल्यान आमकां एक हें कळ्ळें की दोतोर फकत साहित्यिकय न्ही दोतोर मात थोडो राजकारणीय बी कारण दोतोराक खबर आहा अनएवॉयडेबल क्वेश्चन आयले ते कशें ताका कुशीन व्हरचें हेय खबर आहा. पूण हातूंतल्यान एक ही जी आमची चर्चा जाली दोतोर आमी पयलीं म्हणलें तशें की कोणाक दोश दिवपा खातीर न्ही किंवा हाजे खातीर न्ही एक फुडें जे अश्यो जर केसीस आयले जाल्यार हे आमचे प्रिकॉशन्स घेवचे किंवा ह्यो घेवचे अशें हाका लागून आशिल्लें. ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. दोतोर तुमचे कडेन मागता की तुमचे कडेन अशेंच मेल्ली मनशां उलोवची आनी कोण न दिशिल्ली मनशां उलोवची पूण ह्यो जेन्ना केसीस जाता त्यो ताका
ज्यो फायनल कन्क्लुजना कडेन व्हरपाक तेव्हा तुमकां सपोर्टीव जावच्यो. तुमी जर तुमचे जर हे आसले तुमी जर सारके सपोर्टीव हे केल्यार फुडले केस उबी जातली आनी तो मेल्ल्या मनशाक न्याय मेळटलो, ताच्या कुटुंबाक न्याय मेळटलो. इतल्याचेरच आमी ही चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही आनी दोतोर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी गोमंतक टीव्ही गोमंतक टीव्हीकूय बी थँक्यू. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.